सुरुवातीक गीत घेऊया A29. Sorvesporacia mondira Alodan bito soruya Iso aiso amci porbeco Nove gitrozul gavuya Suram cetare ektai guru Soto zanula soruya Kushin porun amci calzate va porbi Moi mani roturi divuya Alleluia 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 Ai Stefanam cadilea disa Bagi bodak mar maricia Sokot kotean guru Sumuya vidi boka Ektaris moraci salsovi Deva ceea toia upkar Unot papakani putakani povi Otnyan soda sasa sasa Alleluia 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 Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्यानो आयज पोवीस सोबा बाग्योंत आंकवार मारयेचो निश्कोलोंक गोर सोंबो ही दोबाजीक परब समोरुमता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूल जल्मान थावन पातकांतली निवारली आनी कुरपेन भरली. हें सोत आयज आमी उगडास करता. जशें मारयेन होय म्हणून देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समोरपिलें तशें बाग्योंत फ्रांसीस शावेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ऑन भावार्थ्यांक दिवंक आपलें जिवीत भेटयलें. तांचे भाशेन आमी जियूंक आयचो विशय आमकां आपयता. वचात देवाच्या उतरा पोरमोणे जिविताचो प्रचार करात. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत खेरीत करून आमी मागुया तुवें आनी वायदोंगोर रावतल्या फिरगोजकारांक तेच भाशेन तांची इंतेसावां आनी हांगासर एकठांय चलली आमा सोमेस्तांची मागणी ह्या वेळार देवाक आमी उबारुया. बाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या मोजोतींत आनी तेच भाशेन आंकवार मारयेचे विणवणेंत आमकां सगल्यांक देवाचो भरपूर आशिर्वाद, देवाची काकूत आनी तेच भाशेन देवाचो सांगात आमकां फावो जावंक म्हूण ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत आमी मागुया. जायते फावटी म्हज्यो मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना खंय ना जाल्यार खंय आमी एकामेकाक दुखयलां. जावंक दी आमच्या उतरांनी, जावंक दी आमच्या कोरण्यांनी. ह्या सगळ्या वेळा खातीर देवा कडेन आमी बोगसोणें मागुया आनी थोडोसो वेळ उगीच रावन देवाक आमचे पासत आमच्या काळजाची, आमच्या जिविताची दूख धरून देवा ताई बोगसोणें आमी मागुया.
काळजांतावन दूख धरून आमी सोगली म्हणुया हांव पातकी सुर पुद्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सुर पुद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Ani shanti tacha ista sonsari Sorvesvara deva sornicharaya Surpudveda deva deva baba Ami tuka namaskar kortam Ami tuka dinavas dita Tusha tor voi baba pasota mi tuka vakanta Moi madeva utsu sorki ani shanti tacha ista sonsari Sonia Jesu Christa Apacha Shili tu samsarache apkata amchi kanutko tu babasha usvia aposlai amchi mane Ani shanti tacha ista sonsari Kitya povidon mea sadati Deva Baba și moi menci su Christa Eklos tu povit, eklos tu ishvor Eklos tu porvishvor, amen, amen Eklos tu povit Eklos tu ishvor, eklos tu porvishvor, amen, amen, Pratuya Sorvespora urci deva Muni sauncha tucia putak Favotoslia voi diunce katir त्याच पुताचे मरण आदीच फुडें तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गोर संबोवंत निश्कळंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या दैवीक जिवितांत घेतली हे तुजे अपूर्व रोसणे खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी
आमी तुका वखाणता आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तेका तुजे मोहिमेक फावते भाशेंत आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेंत दिसान दीस ओदीक निर्मूळ आनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदावांक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदावान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाता बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें खेलें. तेन्ना सोरेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलाय देखून सगल्या घोरवाची जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे खोंटेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. Sorvesporak nowy git rozungaja. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्ली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित बावळ्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. Sorvesporak nowy git rozungaja. इस्रायलाचे कुळये थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोरवण पोटगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. Sorvesporak nowy git rozungaja. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. Sorvesporak nowy git rozungaja. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणी. कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सोर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रोजचे आदीं
आपणा मुखार पवित खोतावीण आनी मोगान बोललेली जावूंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विंचून काडल्यांत. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजोणी आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां बोलेपणान फावो केल्लें आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे पोरमोणें सगलें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर निर्मोणा पोरमोणें आमकां जेजू सोवें आपले म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार्थ ठेवतली पोरचा जावूंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. मारये कुरपेन बोललोले. सोर्वेस्पोर देव तुजे सोवें सोदो गे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. 6व्या म्हयन्यांत नासरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकपरी सुरी धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुझे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिजेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुजे सोबें आसा. ही ताजी उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताज्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाक राज चलयतलो आनी ताजें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो
आनी परमेश्वराची सुक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळो. आनी वांज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. मारयेन तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिजे सोरशिल्लो कूट सोरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तो महान आगानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक गोर सोम हाची संभ्रमणी आमी करता. निश्कळंक गोर सोम म्हणजे कितें म्हजे मोगाळ भावा भयणीनो? पातका विरेत आवयच्या कुसव्यांत एक भुरगें जल्मोन येता. हें कशें घडटा? हें जावन आसा एक गूट, एक मिस्तेर, अ मिस्ट्री. आमी पळयता म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो की दर एका मनशाच्या जिवितांत मुल्क पातका वरवीं आमी ह्या संवसारांत जल्म घेता. आनी बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं हें पातक आमचे ताईं पयस वता. तर आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी नियाळटाव आंकवार मारयेच्या जिविताचेर. आंकवार मारयेंत देवाक वय म्हटलें आनी जेन्ना तिणें देवाक वय म्हटलें तेच्या उपरांतूच देवांत जायतें बरेंपण तिच्या जिविता वरवीं आम्हा सोमेस्तांक फावो जालें. तर आज म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी आयकलां की देवांत आदाव आनी एवेक केरीत कुरपेंत आनी बेसांवांनी भरलेली. पूण पातका वरवीं ती हो सुयोग, ही देवाची मोहिमा, देवाची कृपा ती होगडायता. जरी तर एवे वरवीं ह्या संवसारांत केरीत करून पातक आनी दूख भितर सरलें जाल्यार नवी एव जी जावन आसा भाग्योंत आंकवार मारये वरवीं तारण आनी पातकांची पेकोवणी आमकां फावो जाता. तिच्या जिविता वरवीं आनी खेरीत करून तिच्या वया वरवीं आमकां सगल्यांक सुबाम देणी आनी आशिर्वादां फावो जाता. दुसऱ्या वाचपांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आमी आयकल्या की भाग्योंत पावलो एफेसकारांक बरयता आनी सांगता आमकांय की देवान सुरवातेक तावन देवाचे येवजणेंत आमी आसलीं. आमी म्हणटा ती मिस्टेकेंत वो चान्सांत म्हणटा ती ह्या संवसारांत ना. देवाच्या मनांत आसलें की आमी ह्या संवसारा वरवीं आमच्या जल्मा वरवीं देवाक मोहिमा आनी आर्गां दिवंक. तर जरी तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी हांगा ह्या संवसारांत आसा जाल्यार आमी बरे भाशेन जाणा जावंक जाय की देवाक जाय कसलो तरी वावर आमी ह्या संवसारांत केलोलो, बरो वावर, देवाचो वावर. आनी ह्या वावरा वरवीं देवाक आर्गां दिवंक आमकां आयज दुसरें वाचप आपोवणें दिता. भाग्योंत फ्रांसीस शावेरांत म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो आंकवार मारये भाशेंत देवाक वय म्हटलें. तो नको आसलो कितें जातलें ताच्या जिवितांत. तेच भाशेन भाग्योंत आंकवार मोरये नको आसली. पूण देवाचेर बावार्थ धरून, देवाचेर विस्वास धरून
तांणी वय म्हटलें आनी ह्या तांच्या उत्तरा खातीर देवांत जायतें बरेंपण तांकां तांच्या जिवितांत येतोल्या सगल्यांक आनी आमा सोमेस्तांक जी ह्या संवसारांत जियेता हेंच बरेंपण होच मोग हीच मोहिमा आमकां फावो जाल्या. मागुया म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत किरीत करून आयच्या दिसा मागूंक की आमी आमच्या दिसपोट्या दिसा वरवीं सदांच देवाची येवजण कितें आमकां आमच्या जिविताक हें जाणा जावंक. पूण जरी तर आमकां देवाची ही येवजण जाणा जावंक जाय जाल्यार मागण्या वरवीं त्यागा वरवीं साक्रिफिसा वरवीं एक देखीवंत जिविता वरवीं एक सेवे चाकरेचें जिवीत आपणावंत हेंच बरेंपण जें आंकवार मोरयेंत जें बागयोन फ्रांसीस शावेरांत केलें तें आमी आमच्या जिवितान पूर्ण करूंक शकता. आनी ह्या किरीत करून इंतेसावा पासत ह्या किरीत करून गोरजे पासत ह्या मिसाचे संभ्रमणेंत देवा कडेन भावार्थांत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक सरपदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या उसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या संभोवलो आंकवार मोरये थंय सोलमलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्यांत आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कसलेंच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूचेर उपकार जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. ह्या क्रिस्ती येण्याच्या काळान आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक आनी उजवाडाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत भरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबान आनी समाजान जाणट्यांची आनी कश्टावताल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. बागयोन फ्रांसीस सावेराचे देखीन आमी आमचो भावार्थ खोलावांव आनी मागण्यांतल्यान ताळण्याचेर आनी वायट विघ्नाचेर जोयत मेळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया.
गुन्या देवा व्हडा भावार्थांत आमच्यो थोड्योश्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्या. आमच्या काळजांत आसलोली मागणी आमचे अंतरेक ह्या वेळार आमी तुका भेटयता. तुज्याच बऱ्या वेळांत ही देणी आमकां फावो कर म्हूण आमी भावार्थांत मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लेख्या पवित्र विच्या आदवाक सर्वेस्पोड मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, आंकवार मारयेच्या निश्कळंक गोर संभोवा पासत तुका दिन वाचताव. हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळी जावं. आमचे निर्मळ जिवीत तुका मानता तसले वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव बागयोंत आंकवार मारयेक जेन्ना तिचे आवयंत आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर्व खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळंक निरअपराधी मेंढरो तुजे खुशेंत मनशा सोयंबांद जावचो आसलो. खरो पूत आंकवारी मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व अजापां तुवें आवय रोचली. अशेंच ही तुजी दूव जावंक पावली. ओरोंब आनी खुणा पवित्र सोबेची. जेजूचे खोतमिरी नासलोले रूपवंत पोतिनीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती. दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिली. कदीच भायर सोरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरचेक तुवें बरेपण आनी दया मागतली. अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी.
देखून तुज्या दुता भोगता सांगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. Organizo sarbola, jazz voi bovan. Organizo sarbola, jazz voi bovan. Usurgi, tu casoi soi. Sorves porace navi, data cazoi. Sorves porace navi, data cazoi. Usurgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटले, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणी कोराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. तुझे मरण आमी समोरता. सोम्या जेसू तुझे पुनर्जीवन पोरगोटा. सोम्या जेसू तुझ्या येण्या आमी ओतरेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेंत मागता. सर्वेस्परा की प्रथमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारे गोवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर
तांकां आनी तुजे इश्टा कडेन मेलेल्यांक समस्तांक तुजे बुरजळीत मुखामोल प्रेम फाव कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत जुझे तुजोपती, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासतांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस, आनी आमकां कांय पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यांक आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाकातुली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाकातुली आमची काकूत कर. देवाचे शेली संसाराचे पाकातुली आमकां शांती दी, शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
तुझी गरज तुझी गरज सुखी सोडीक चडशें उदक चडशें उदक तुज्या दिव्या बोलिजेचें बोल बिजलेचें योद्रक चलून बोलुबेचें तुझे बोगोल मागनाचेवी नाबो जेसू आनी पृथ्वी 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 Gesù punna casa della ponti della vine catololo ruga cando bigololo curisando tuce bogor magna cevi nabo Gesù ani purvi तुझे बोगोल मागनाचेवी नाबो जेसू आनी पृथ्वी तुझे बोगोल मागनाचेवी नाबो जेसू आनी पृथ्वी तुझे बोगोल मागनाचेवी नाबो जेसू आनी पृथ्वी Tu sau nascer Oroniatlo sładik mana Teu počiso uša kambo Israelače korpa udo Tuže bogor magnačevi Nabo Jesu ani purvi 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 भावा भयणीनो शिव्या जेजूक आतांच आमी शेवला सोण एकल्याक आमकां तो कुरपा आनी बोळ दिता धीर आनी गोठाय दिता दिसा दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांचेर येतल्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तो आमकां हाताक धरून व्हरता बरी दिशा दाखयता बरें मार्गदर्शन दिता हे वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया सगळीं आमी उबी रावया
प्रार्थुया. बापा, ओचोरिया विस्मितांच्या घडणारा भाग्यवंतांक वार मारयेन तुझ्या पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली आनी तुझ्या जिवांत सुबामपणी भरली. त्याच तुझ्या पुताक ह्या संस्कारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकां दिसान दीस ओदेक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरावरत्या जिविताच्या बोरतेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर लोल्या फादर जॉनाथन रिबेरो ताका आनी तुवें आनी बाय दोंगोर ह्या फिरगोजकारांक आनी ह्या सह बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय तुमी वचून कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज 3:30चे मी समोर ओपतात डायसिजन कमिशन फॉर सेक्रेड म्युझिक. फाल्यां भोव श्रेष्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोले मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. टुमॉरो His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिशप बोमानेस जॉर्ज एंटनी सॅमी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Semi, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान व बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन ते तुमी घेवंक जाता. ह्या पुस्तकाचे मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची मान बागोवन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतांत मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमचे आंकवार मायेचे मोजतींत सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतलें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
हे देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Francisco Xaviera, tuji kudu goya chara, tu Jesus jazui nika, soda sui divo ut kurmaga, tu Jesus jazui nika, soda sui divo ut kurmaga. Sa Francisco Xaviera, tuji kudu goya chara, tu Jesus jazui nika, soda sui divo kurmaga. Tu Jesus jazui nika, soda sui divo ut kurmaga. Sa Francisco Xaviera, tuji kudu goya chara, tu Jesus jazui nika, soda sui divo kurmaga. Tu Jesus jazui nika, soda sui divo